केन ह्या संघटनेन सैमांतले बेब्याक राखून दवरपा विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर मडगांवच्या म्युनिसिपल गार्डना कडेन सेव्ह द फ्रॉग डे मनयलो। सैमांतले बेबे हे सैमीक अन्न साखळींतलो एक अविभाज्य भाग, तशेंच बेबे जळारी पासत पसरिल्ल्या दुयेंसाक लेगीत कमी करपाक मदत करता, देखून तांची राखण करप गरजेचें अशें गोवा कॅन संघटनेचो संयोजक रॉलन मार्टिन हांणी सांगलें। तशेंच बेब्यांचें संरक्षण करपा खातीर मोहीम राबयतले अशेंय तांणी सांगलें। क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माच्या लोकां मदीं फूट घालपाक सांत फ्रांसीस झेवियरा विरोधांत वक्तव्यां करतात असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। जाती भितर फूट घालपी वक्तव्यां करची न्हय, गोंयचो धार्मीक एकचार सांबाळचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या जुजे फिलिप डिसोझान केला। संतांचो आनी देवाचो अपमान केल्यार आमी ओगी रावचे ना अशें जुजे फिलिप म्हणटा। फाटल्या 4 दिसांच्यान पणजे आल्तीन वाठारांत उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान उदकाचो शिव्वळ जाल्लो दिश्टी पडटा। पायप कळमेल्ल्या कारणान उदकाची पायपलायन फुटली। गोंयांत साबार वाठारांनी लोकांक उदका खातीर बरेच वळवळे काडचे पडटा, जाल्यार वाडट्या गरमेक लागून गोंयकारांचो ताळो लेगीत सुकता। मात राजधानी पणजेंत आल्तीन आमकां उदकाचो शिव्वळ जाल्लो पळोवपाक मेळटा। सरकारान रस्त्यांचो प्रश्न सोडोवन गोंयच्या सोबितीकरणाक सुरवात केल्या, मात ह्या उदकाच्या पायपलायनाच्या दुरुस्तीचें काम केन्ना सुरू जातलें काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला। मंत्री निलेश काब्राल हांणी गोंय राज्य प्रदुशणाचेर नदर दवरपी व्हॅनीचें उक्तावण केलें। ह्या गाडयेचें खाशेलेपण म्हळ्यार ही गाडी वेगवेगळ्या तरेच्या हवेंत आशिल्ले गॅस पारकिता आनी हवेंत आशिल्ले प्रदुशणाचें प्रमाण थेट गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन पावता अशी माहिती गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी दिली। बेकायदेशीर ट्रक मिना खणीची येरादारी आड मयेकारां परत एक फावट रस्त्यार आयले। मिना माती व्हरतना केळबाय वाड्यार अपघात घडलो। ट्रक चलोवपी सोरो पिवन चलयतालो असो थळाव्यांचो आरोप। ट्रक चलोवप्यान मुद्दाम हाडून ठोकला अशें अपघात पळयल्ल्या थळाव्यांनी सांगले। ह्या अपघातांत एकल्याक दुखापत जाल्या। ही मायनिंग येरादारी बेकायदेशीर आसून प्रदूषण मंडळा कडल्यान कसलीच परवानगी घेतिल्ली ना असो आरोप थळावे लोक करतात। घटनास्थळार पुलिसांक प्रश्न केल्यार लेगीत पुलीस जाप दिवपाक भितात। लोकांनी बेजारून ही मिन येरादारी रागान बंद केल्या।
शेनवारा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आणि वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार यांच्या उपस्थितीत चिखली स्लोप ते हेडलँड सडा या 7 कोटी रुपयांच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक सुरुवात झाली. वास्कोचे आमदार साळकार म्हणटा मंत्री गुदिनो हांणी वास्को नुस्त्या मार्केटाच्या संकुल प्रकल्पाचे आणि केटीसी बस स्टँड प्रकल्पाचे काम जाता तितले बेगीन करपाचे आश्वासन आपणाक दिला अशें साळकारान सांगले. इंधन दरवाढ आणि म्हारगायेन साधारण नागरिक त्रस्त असून लेगीत सोमारच्यान गोवा डेअरीच्या दुधाच्यो किमती वाडटल्यो. डेअरीक लुकसाण खूब जाला ते खातीर फाटल्या म्हयन्यात दुधाच्यो किमती वाडोवपाचो निर्णय प्रशासकीय समितीन घेतिल्लो. गोवा डेअरीन स्टँडर्डायज गाय आणि तोंड दूध दरान 5 रुपया वाड केल्या. शक्ती स्टँडर्डायज अर्द लिटराची किंमत 25 रुपया आशिल्ली आता 27 रुपया जाला. गायचे दूध अर्द लिटर 23 रुपया आशिल्ले ते आता 27 रुपया जाला. टोंड कोल्ड दूध अर्ध लिटराची किंमत 22 रुपया वयल्यान 24 रुपयाचेर झाल्या. तर फुल क्रीम दूध 1 लिटर 57 रुपया आशिल्ले आता 62 रुपया जाला. कासवांचे संवर्धन गोंयांतल्या 4 कासवांच्या घरटी दर्यादेगेर जातात. उत्तर गोंयच्या मोरजे आनी मांद्र्या दर्यादेगेर जाल्यार दक्षिण गोंयच्या आगोंदा आनी गालजिबाग हांगा जाता. ऑलिव्ह रिडले कासव हे 5 दर्याच्या कासवांतलो एक आसा जे ह्या दर्यादेगांक भेट दितात आनी नोव्हेंबर ते एप्रिल ह्या काळांत तांतयां घालतात. कृत्रीम कासवांच्या हेचरीन वन विभाग ह्या तांतयांचे संरक्षण आनी संवर्धन करतात. वैज्ञानीक व्यवस्थापनाक लागून ह्या वर्सा 89 कासवांनी घरटे बांदले, जे हालींच्या वर्सां परस सगळ्यांत चड आसा. सुमार 6523 तरुण पिलां यशस्वी रितीन सोडपांत आयलीं. कासव संवर्धन कार्यक्रम यशस्वी जावपाक आमी म्हत्वाचीं पावलां उखलतले. ह्या शिवाय गोंयांक देशांतल्या सागरी कासवांच्या नकाशार दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयतारा एक मेघ मळबांत फांतोडेर शुक्र आनी गुरू एकामेकांचे सामके लागीं येतले. रातचो मळबांत चंद्र सगळ्यांत तेजस्वी दिसता. ताच्या उपरांत एक मेघ शुक्र आनी गुरू तेजस्वी दिसतले. -2.1 परिमाणावयलो गुरू तेजस्वी शुक्राच्या -4.1 परिमाणाचेर दिसतलो. एक मेघ बळवांतली ही घडणूक दुर्बिणी बगर पळोवपाक मेळटली. सूर्य उदेवपाचे सुमार 1 वर पयलीं आग्नेय दिके कडेन ह्या संयोगाचे सामके बरे दृश्य दिसतले. मंगळार आनी शनी लेगीत तांच्या वयर स्पश्टपणान दिसतले. राज्यांतल्या 12 तालुक्यांत 130 समित्यां वरवीं झाडां मेजपाचें काम सुरू केलां. 22 एप्रिल मेरेन सुमार 53,253 झाडां मेजून जाल्यात अशी माहिती राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक दिल्या. झाडां मेजणे संबंधान लिव्हिंग हेरिटेज हे बिगर सरकारी संस्थेन दाखल केल्ले याचिके संबंधी अनुपालन अहवाल सादर करतना राना खात्यान ही माहिती दिली. याचिके वयली फुडली सुनावणी 8 जुलयाक घेतले. राज्यांतल्या झाडांची माहिती तशेंच तांच्या संवर्धनाची कसलीच वेवस्था ना हो मुद्दो उपस्थित करून लिव्हिंग हेरिटेजान याचिका सादर केल्ली. तिची दखल घेवन खंडपीठान राज्य सरकाराक झाडां प्राधिकरण स्थापन करपाक सांगिल्लें.
शुक्रारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना, दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडटा. शुक्रारा 469 चाचण्या उपरांत 6 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 5 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,421 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,545 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 44 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,319 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 32वें अधिवेशन मालवण जावपाचें आसा. ह्या 32व्या अधिवेशनांत मंगळारान राबितो करपी प्रतिनिधी नांव नोंदणी खातीर आयज 30 एप्रील शेवटची तारीख. आयज सांजे 6:30 वरां मेरेन मालवणा येवपी कोंकणी भावांनी जाळवणदारा लागीं नांवां दिवची. तशेंच समिस्त कोंकणी लोकांनी वांटेकार जावन ही खोशी द्विगुणीत करची अशी नमळाईची मागणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष तशेंच कार्यकारी मंडळ करता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शुक्रारा परत एक फावट दिल्लीचो दौरो केलो. दिल्लीत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर कशे तरेन वाटचाल करची हे विशीं लेगीत तांचें उलोवप जाल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां. दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत ही तांची दुसरी खेप. आपत्ती वेवस्थापना खातीर सरकार आतां हेर स्वयंसेवकांची मजत घेतले. राज्यांतल्या सगळ्या 12 मालांतले आपत्ती वेवस्थापन कक्ष 15 मेच्यान सुरू जातले. 24 वरां हे कक्ष सेवा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मॉन्सून काळांत आपत्ती वेवस्थापन सक्रीय करपा खातीर बसका जाली. यंत्रणेचो नियाळ घेतलो अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें सांगलें. हे खेपे विद्यार्थी तशेंच सामाजीक कार्यकर्त्यांक आपत्ती वेवस्थापनाच्या कामांत वांटो घेवपाची संद आसा अशेंय ताणें सांगलें. पोरसा कडेन न्हयबाग हांगाच्या तेरेकोल न्हंयेन कॅप्टन ऑफ पोर्टान बेकायदेशीर रेंव काडपी व्हड्यांचेर धाड घातली. दुसऱ्या फावटी घातिल्ल्या ह्या धाडयेंत 31 व्हडी जप्त करून तांचेर कारवाय केली. ही कारवाय कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे उपसंचालक शिरसयकार हांणी फ्लायिंग स्क्वॉडाचे अधिकारी आनी पेडणे मामलेदार अनंत मळी, पेडणे पुलीस निरीक्षक विक्रम नाईक हांचे सयत ही कारवाय केली.
सरकारान मायनिंगाचेर आपले धोरण बेगीन थारावचे जायना जाल्यार दर एका मायनिंग बंदीक लागून बेकार आशिल्ल्यांक 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसीन केल्या. सरकार मायनिंग विशीं फकत फोटी मारतात, कांयच करना असो आरोप आयटेकाचो आदवोगाद सुहास नायकान केला. मायनिंग महामंडळाचे आश्वासन दिले मात अजूनय पत्तो ना अशी कागाळ आयटक करता. कामगार दिसा निमतान अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेस पणजे शहरात एक भव्य बसका घेतले. पणजे शहरात ह्या दिसा एक रॅली आसतली आनी एकठांय येवन एक मोर्चा आसतलो. गोंयांत कुशळटाय आशिल्ल्या कामगारांक 750 रुपया पगार आसपाक जाय, तर समकुशळ कामगारांक 825 रुपया, कुशळ कामगारांक 910 जाल्यार पुराय कुशळटाय आशिल्ल्या कामगारांक 1000 पगार आसप गरजेचो अशें आयटकाचो क्रिस्टोफर फ्रॉन्सेकोन म्हटलां. कामगार दिसा सरकारा कडेन आयटक ही मागणी मांडटले. आदलो मंत्री मिकी पॉशेकोन सुभाष वेलिंगकारा आड कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. सुभाष वेलिंगकारान गोंयचो सायब फ्रांसीस झेवियर विशीं केल्ले वक्तव्य बद्दल तिडक उक्तायली. वेलिंगकारान सगळ्या गोंयकारांची बेगोबेग माफी मागची नाजाल्यार पुलिसांनी वेलिंगकाराचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. वेलिंगकारान केल्ले वक्तव्य गोंयांतली शांतताय इबाडटले अशेंय ताणें म्हटलें. गोंय पुलिसांनी सुरू केल्ले समाधान येवजणे खाला दर शेनवारा पुलीस उपमुख्यालयांत उप अधीक्षक लोकांच्यो कागाळी आनी अडचणी आयकून घेवन त्यो सोडोवपाचो यत्न करतले अशें माहिती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी सांगलें. मडगांवचे दक्षिण गोंय पुलीस उपमुख्यालयांत घेतिल्ले बसकेंत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग उलयताले. ह्या बसकेंत विंगड विंगड धर्मांतले लोक हाजीर आसले. लोकांनी कागाळ करतना मनांत कसलोच भंय बाळगुचो न्हू. पुलीस लोकांचे रक्षक हे जण एकल्यान मतीन धरचे. लोकांक संरक्षण दिवप ही पुलिसांची लागणूक अशें तांणी सांगलें. पणजेच्या दयानंद बांदोडकर मुखेल रस्त्याचे स्ट्रीट्स लायटी सारके पेटनात. चलत वयता त्या लोकांक रस्त्यार उजवाड नाशिल्ल्यान त्रास जातात. सरकारान भरपूर पयशे खर्च करून हे स्ट्रीट्स लायटी घातल्या मात वेळार तांची दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान तांची ही परिस्थिती जावन पडल्या. पणजी आतां स्मार्ट सिटी जावपाची आसा आनी अशा परिस्थितीन स्मार्ट सिटी कशी जातली काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला.
कदंबा बस स्टँड फोंड्याची सुरक्षा आणि बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवपा खातीर गोवा कॅन संघटनेन येरादारी संचालकांकडेन मागणी केल्या. बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचे तशेंच ह्या निवेदन पत्रांत आनीक कांय मुद्दे मांडला. सगळीं दुकानां बंद आसात, कसलीच साधन सुविधा ना आनी बस स्टँडाचें काम केन्नाय पुराय जातले हे KTCL कर्मचाऱ्यांक पत्तो ना. लोकांचे हाल जातात. बस स्टँडाची शिमो पत्र्यांनी धापल्यात. लोकांची सुविधा आणि सुरक्षे खातीर येरादारी संचालकान मदीं पडून बेगोबेग बस स्थानकाचें काम पुराय करचे अशी मागणी केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या काणकोण मंडळान विजय संकल्प पूर्ती मेळाव्याचे आयोजन केला. हो मेळावो आयतारा 1 मे दिसा सांजवेळा 5 वरांचेर चावडेर गायतोंडे खेळा मैदानाचेर जातलो. ह्या मेळाव्याचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार उल्हास तुयेकार, आमदार दाजी साळकार हांचो भाजपा मंडळ आनी काणकोण नागरिकां वतीन नागरी सत्कार जातलो. या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर रावतले. मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाय हांणी माहिती दिली. या वेळार सरचिटणीस विशांत गांवकार, दिवाकर पागी, दक्षिण गोंय उपाध्यक्ष महेश नाईक, उपाध्यक्ष शाबा नाईक गांवकर, सचिव संजीव तिळवे हांणी श्रीस्थळ घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. सरकारा विरोधात टिका करप्यांचेर सर्रासपणान लावपान येवपी देशद्रोहाच्या बांधवी कलम 124चो पुनर्विचार करपाची गरज आसा. राजद्रोहा बाबतचे हे कलम 1870 वर्साचे आसून ब्रिटीश कालीन कलमाची सद्याक खरीच गरज आसा काय असो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हाणें कोरेगांव भीमा चौकशी आयोगा फुडें प्रतिज्ञापत्र सादर केलें. सद्याचे कायदे आनी तातूंत गरजेची सुदारणा करपा विशीं शरद पवार हांणी प्रतिज्ञापत्रांत केल्ली ही विधानां लक्ष ओडपी आसा. बांधवी UAPA म्हायती तंत्रज्ञान कायदो, फौजदारी दंड संहिता तशेंच इतर सुदारणा करप गरजेचें आसा. तशेंच प्रसार माध्यमांनी दंगल सदृश्य परिस्थिती टाळपाक अधिकाराचो योग्य वापर करपाक जाय अशें शरद पवारान जाहीर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां. वास्को बाह्य विकास आराखडो 2030 तात्काळ 2 म्हयन्यां खातीर निलंबीत करपाचो निर्णयाचो चिखले बायो क्रुसेडर्सांनी स्वागत केला. वास्को ODP सयत सगळे ODP स्थगीत दवरपाचो आनी ह्या ODPंत आसलेल्या त्रुटी फेरफार दुरुस्त करपाचो राणे निर्णय घेतला ताका आमी पुरायपणान सहमत आसात अशें सेंट जेसिंटो बेटार पत्रकारांकडेन उलयतना चिखलीम बायो क्रुसेडर्साचे संयोजक सिरिल फर्नांडीस हाणें सांगलें. तशेंच चिखली बायो क्रुसेडर्साच्या प्रतिनिधींनी TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांची तांच्या घरा वचून भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केल्लें. संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, विनोर्डे कोंकणी विभाग गोंय विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालय गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान बिरेस्तारा 28 एप्रिल आणि शुक्रारा 29 एप्रिल अशे 2 दीस राष्ट्रीय अक्षर महाबळेश्वर हो परिसंवाद आयोजित केल्लो. ह्या परिसंवादात वेगवेगळ्या प्रपत्रांतल्यान महाबळेश्वर सैल हांचे साहित्यीक योगदानाचेर परिचर्चा जाली. काल दनपारा 2:30 वरांचेर समारोप सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून नामनेचे भारतीय साहित्यीक निर्मल कांती भट्टाचार्जी, मुखेल वक्ते आणि अध्यक्ष म्हणून ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो आणि अक्षर उत्सवाचे मानकरी म्हणून महाबळेश्वर सैल हाजीर आसले.